गीम सोंपोवन रोखडीच पावसाक सुरवात जातली। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा गोंयांत व्हडा प्रमाणात पावस पडटा आनी आमच्या दिसपट्टे जेवणाक लागपी वस्तू म्हणजेच आमटाण, सोलां, मिरसांगो आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हळ्यार खारें नुस्तें, जाच्या बगर आमकां उणी वचना। या सगळ्या वस्तूंचो एक पूर्व सांठो करून दवरप हाकाच म्हणटात पुरुमेत। तर आयज आमी आयल्या गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक। चलात तर आमी ह्या फेस्ताक एक नजर मारूया आनी पुरुमेताचें कितें कितें सामान आयलां तें पळोवया। तर आताच पुरुमेताच्या फेस्ताचे उक्तावण पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या हस्तुकी जाल्ले आसा। सर तुमकां येवकार। तर पुरुमेताचे फेस्त हे पणजे जाता हे लोकांक कशे तरेन उपेगी थारूं येता हे विशीं तुमी आमकां सांगशात। I think it's a wonderful event, beautifully organized. It's a good opportunity. At least there are so many people from the villages, from our hinterlands, who have the desire to work for themselves, who have a desire to earn a living for themselves. I think it's a beautiful showcase for all of their talents and everything. I've just walked around, checked all their products. It's incredibly nice. I think people from all over Panjim, all over the area should actually come here and actually just check and see what the event is like and everything also. तर जशें हांवें सांगलें की आमकां सगळ्यांक नुस्त्या बगर जेवणाची उणी वचना, तर आमी आतां हांगा एका खाऱ्या नुस्त्याच्या स्टॉलार आयिल्लीं आसा। तर तांचे कडेन खंयचें खंयचें नुस्तें आसात तें आमी तांकांच विचारुया। तुमचें नांव? प्रियांका वालंट। आनी तुमी फाटल्या वर्सा हांगा आयिल्लीं? हय, गेल्या वर्सा आसली आमी। सो हांगा रिस्पॉन्स कसो आसा, कसो खप आसा, तुमी खंयचें खंयचें नुस्तें हाडलां हे विशीं आमकां सांगशात। गेल्या वर्सा रिस्पॉन्स भरपूर आसलेलो, सो ह्या वर्सा आमी येयली। हे आमचे आतां लोकल आहा आनी हे मानशेचे सगळे बाकीचे। सो मानशेचे हेका आमी पट दवरला, कित्याक मानशेचे हे मातशे म्हारग आसता आनी हे आमी अशेंच दिता पॅकेटांनी। बट हांवें गालमो जस्ट सादो सांडला आनी बाकी सादे बांगडे ते हांवें पॅकेटांनी पॅक केला। ताणें हाडल्या गरम मसालो, आमटाण आसा, भरलेली तोरां आसा, उकडे तांदूळ आसा, सोलां आसा, आगळ आसा, वळ्याच्यो वडयो आसा, काजू भाजलेल्यो आहा, तांदळाच्यो शेवयो, नेवऱ्यो, पणसाचे चिप्स, हेजी दाळीची कापां, साकरेची कापां, मूग लाडू, बेसन लाडू, तांदूळाचे लाडू, मुगांचे लाडू, चकरी, शेव, चिवडो, पपई, तोरां, आंबे। तर आता सेगीत तिसऱ्या फावटे पुरुमेताचे फेस्त घडोवन हाडटा। तर तुमी आता ही फाटली 2 वर्सां तुमी हांगा येता? 2 वर्सां येयला, 2 वर्सां येवन म्हाका ट्रॉफी बी दिल्या मॅडमीन। खूब गिरायक केला, सेल खूब जाला म्हणून आनी बरो सेल जाता म्हाका हांगा येवन। सगळें म्हजें सगळें सामान सोंपता हांगा येवन आनी हांवें घरगुतीच करता न्हू सगळें म्हणून तें सगळें सोंपता। गरम मसालो म्हणजे चड सोंपता। आतां पोरू येयल्ले तेच गिरायक परत येता म्हाका। हे पोरचो मसालो बरो आसलो म्हणून मसालो आतां दोगां तिगांनी येयलो येवन आतां।
मॅडम तुमचें नाव? म्हजें नांव रंजिता सुरेश नायक. हांव सारथी क्लस्टर लेवल फेडरेशनाचे चेअरपर्सन आसा. तुम्ही हांगा दर वर्सा येतात? दीस इज द फर्स्ट टायम आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी येयल्या. आमचो क्लस्टर लेवल फेडरेशन लास्ट इयर जुनान फॉर्म जाल्लो. सो दीस इज द थर्ड ऑपॉर्च्युनिटी वीच वी हॅव गॉट आनी आमी ती घेतल्या. या सो तुम्ही हांगा आतां कितें हाडला विकपाक तुमच्या स्टॉलान? आमचे स्टॉलान आमचे एसएजी मेंबर्सान केल्लेले बेबी प्रोडक्ट्स आसा, माणे आसा, कपयाळी आसा आनी रजई आसा, हँडबॅग्स आसा, पावचीस आसा, सगळे बेबी प्रोडक्ट्स आसा. आनी आमी एक न्यू कॉन्सेप्ट काडला जो बेबी गिफ्ट हॅम्पर्स, जो नेमींग सेरेमनीक बी कोणूय यूज करूंक शकता, गिफ्ट करूंक शकता हो. हय. सो तुमचो स्टॉल जो आसा तो बाकी स्टॉला पेक्षा म्हाका खूब युनीक दिसलो, कारण अशें हांवें पळोवना सेगीत अशें पुरुमेदाच्या फेस्ताक. सो तुमची ती स्पेशालिटी आसा? हय, आमचे क्रेडीट वयता आमच्या एसएजी मेंबर्सांक, जेंच्यांनी खूब एफर्ट्स घेवन आमचो एक्चुली हो न्यू प्रोजेक्ट आमी स्टार्ट केला सारथी क्लस्टर लेवल फेडरेशनाचो मायेचा धागा ह्या नांवान. ते करून आमकां खूब हेल्प केला पॅरादीप फॉस्फेट थ्रू CSR हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक. आनी आमचो मेन पर्पज आसा आमचे लायव्हलीहूड जनरेट करपाक आमच्या एसएजी मेंबर्सांक. सो ह्या खातीर आमकां मार्केटींग सपोर्टूय आमचे DRDA मार्केटींग सपोर्ट केल्लो आसा आनी ह्या स्टॉलाक फायनान्शियल असिस्टन्स सुद्दां आमकां DRDAन प्रोवायड केल्लो आसा. थँक्यू. ह्या पुरुमेदाच्या फेस्ताक फर्स्ट टायम आयिल्ले आशिल्ल्यान आमी मागता की तुमकां चडान चड खप जावचो म्हणून. मॅडम तुमकां येवकार. तर तुमी दर वर्सा ह्या पुरुमेदाच्या फेस्ताक येतात? हो, मी दरवर्षी येते या पुरुमेंच्या फेस्तासाठी आणि खूप सुंदर असा उपक्रम आहे हा. कारण एखादं वर्तमानपत्र हे समाज प्रबोधनाचं प्रभावी माध्यम असतं आणि या माध्यमातून हे अतिशय योग्य पद्धतीनं लोकांपर्यंत पोहोचतं, समाजमनापर्यंत पोहोचतं. कारण आपली गोमंतकीय पारंपरिक खाद्यसंस्कृती जी आहे आणि या मातीचं जे एक वेगळं संचित आहे ते सगळं इथं मला पाहायला मिळतं. त्यामुळे लोकांमध्ये सुद्धा जागृती होते. कारण आजकाल खाद्यसंस्कृती, आहार वगैरे हे सगळं बदललेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर असं हे पुरुमेचं प्रदर्शन घडवणं आणि त्याच्यासाठी लोक मुद्दामून येतात खरेदी विक्री करण्यासाठी. त्यामुळे एकतर आपल्या प्रदेशाचं वेगळेपण इथं अनुभवता येतं आणि आहारासंदर्भात जागृतीही होतं. आणि एखादं वर्तमानपत्र अशा पद्धतीनं हे जेव्हा आयोजित करतं तेव्हा त्याला एक वेगळी उंचीही प्राप्त होते. तुम्ही दर वर्सा येतात पुरुमेदाच्या फेस्ताक? हय हय. कितें घेतले तुम्ही आज? आमटाण घेतली, काजूच्यो बियो घेतल्यो आनी भाजिल्ल्यो आनी हे पळय लाडू तिणे केल्ले, तिजें चित्र घेयात. लाडू केल्ले घेतल्यात, मागीर उजवाती घेतल्या पळय, आनीक भेणे घेतले आनी कितें शेवयो घेतल्यो घरगुती केल्ल्यो. हय. म्हजें नांव शिवांगी कुडचडकार. सो तुम्ही आता कितें कितें घेतले पुरुमेदाच्या फेस्ताक? हांवें सद्या असो रावंड मारलो आनी हे जे आमी घरगुती जे आयटम्स फार्म प्रोडक्ट्स न्ही मोस्टली, सो हे घरगुती आयटम्स जे आसा पळय ते एक्चुली खरेंच बरे आसात आनी ऑर्गेनीक फार्म्स हे ते जाल्ल्यान हाजे म्हणजे किचनान हाजे आमचे कडेन डेली घरगुती हाजे खातीर यूज करपा खातीर खूब बरें आसा. मी संभाजी गायकवाड. मी ओल्ड गोवा खोर्लीला राहतो आणि इथे आम्ही रॉ मटेरियल म्हणजे आवळा, मँगो, कोकम यापासून प्रॉडक्ट बनवतो आणि दरवर्षी या फेससाठी आम्ही येत असतो. हे आमचं 3रं वर्ष आहे. आणि सेलही चांगला होतो. आम्ही वाट पाहत असतो हा पेरुमेत कधी फेस्ट येतो आहे म्हणून आणि आम्ही कॉन्टॅक्टही करतो तुमच्या गोमंतक ऑफिसचे कधी आहे काय आहे. मग आम्हाला त्यांनी ते सांगितलं जातं, फॉर्म वगैरे भरला जातो आणि सेल वगैरे चांगला होतो. चांगला रिप्लाय आम्हाला येतो. थँक्यू. माझें नांव आमेलिया डिमेलो. दर वर्सा तुम्ही पुरुमेदाच्या फेस्ताक येतात? हय हय. सो तुम्ही आता आज कितें कितें घेतले? अजून कांय घेवन आतां जस्ट येयल्या. हय. सो हे पुरुमेदाचे फेस्ट जे आसा सेगीत आता 3 दीस चलतले. सो तुम्ही हे 3 दीस येतली हांगा खरेदी करूंक? ना, लास्ट डेक येतली.
Very first time for this. Yeah, we are here for first time. So what did you buy from the Purumetacha? Nothing yet. What did you find good in this? Actually, I just came, but the fest is very good, and the varieties of things here we find very good. So we are looking for it. So where have you all come from? We are from Uttarakhand. So how did you come to know about the Purumet fest? We are just going through the road. We saw it, and I know it is the fest, and that's why we are here. माधवी सिनाय कुंकळेकर तर तुम्ही दर वर्स हांगा येतात 2 वर्सांनी येता तर तुमकां कितें दिसता हांगा खुबशी खरेदी तुमची पुरुमेताची तयारी हांगा येवन जाल्ली आसा पुरुमेताचे म्हण आतां सगळे 12 म्हयने मेळटा न्ही म्हण एक पळोवपाक येतात मागीर बरें कितें दिसल्यार घेतात तर आतां तुमी कितें घेतला आतांच एंट्री आतांच आयल्यान आमच्या बरोबर आसात गोमंतकाचे इव्हेंट एक्झिक्युटिव्ह ऋषिकेश बेरे तर पणजेत जावपी ह्या पुरुमेताच्या फेस्ता विशीं तूं कितें सांगपाक सोदता कशे तरेन लोकांक ते उपेगी थारूं येता हे विशीं आमकां सांग आम्ही गोमंतकाचे तनिष्का फोरमा अंडर हे असे वेगळे वेगळे एक्टिविटीज एक्चुअली ऑर्गनायज करत आसता हितूंतले हे एक पुरुमेत फेस्ट हे ह्या इव्हेंटाचे 3रे वर्स आमी ऑर्गनायज करता हांगा आणि हेतूंतल्यान आमी स्वयंपूर्ण गोवा आणि आत्मनिर्भर भारत अशे एक इव्हेंट प्रमोट करपाक सोदता हेतूंतल्यान आमचे गोंयचे वेगळे वेगळे बायलो जो आसा ते आपले वेगळे वेगळे बारीक बारीक धंदे करता तांकां प्रमोट करून तांकां स्वताचे एक म्हणजे बिझनेस कसो करपाचो हे एक ट्रेनिंग कशें एक इव्हेंट आसा हो बारीकसो तर आताच ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक एक नजर मारली आणि पुरुमेताक लागपी चडशें सामान हांगा उपलब्ध आसा हें आमकां दिसून आयलें तर तुमी कोणाची वाट पळयतात मुजरत हांगा भेट दियात आणि तुमच्या पुरुमेताची तयारी करात तर हे पुरुमेताचे फेस्त खंय पडला हो प्रश्न तुमकां पडलाच आसतलो डॉक्टर FL गोम्स गार्डन ऑपोजीट महावीर गार्डन पणजे गोंय 25, 26 आणि 27 अशे 3 दीस हे फेस्त हांगा आसतले तेन्ना मुजरत भेट दियात कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार